येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वेकायच्यो हेडलायन्स. कोरोनाची गोंयांत परतून उमळ, देखून करचो पडलो सरकारी शिगमो रद्द. पूण एसओपी पाळत गांवांतले शिगम्याक दिल्या मेकळीक. पेठेच एसओपी पाळिल्ल्याचे करू नाकात नाटक. गोंयांत सरकार चालीक लायना आपलेच एसओपी. विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटेन सोडले प्रमोद सावंत सरकाराचेर बाण. बिरेस्तारा गोंयच्या पोर्टार हाडून देंवयले खलाशांक. क्रूज टुरिजमाचो फुडार दिसपाक लागला अंधूक. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोरोना नियंत्रणात हाडपाचे नदरेन शुक्रारा विधानसभेत लांब लचक चर्चा जाली. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय, अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन एसओपी सारखे चालीक लावंक ना अशें म्हणत मुख्यमंत्र्याचो फोग काडलो. कॅसिनोत सांपडिल्ले कोरोना दुयेंती आनी मायक्रो कंटेनमेंट झोनाचेरय चर्चा जाली. गोंयांत दिसपट्ट्या केशींचो आंकडो वाडत आसा आनी ही चिंतेची गजाल. दिसाक ना म्हटल्यार 100 वर दुयेंती मेळत आसात. काल गोंयांत 189 जाणांक कोरोनाचो बादिकार जालो. पर्यटक मास्क घालिनासतना भोंवतात. तशेंच कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात हाडपाक सरकाराक अपयश आयिल्ल्याचो आरोप करीत विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो. साल्वादोर दी मुंद वाठारांतली एक बिल्डिंग मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केली. कॅसिनोचे 31 कर्मचारी पॉझिटिव्ह मेळिल्ले. तांकां ते बिल्डिंगेत आयसोलेशनात दवरिल्ले. We have come to a stage where we have got about 184 cases. We have also stepped up testing. We are making testing. We are also trying to see the amount of money that we have spent on testing, how we can economize it and bring quality machines and bring down the cost so that accessibility to testing becomes very easy. That we are able to curtail this rise in the graph of COVID in the state of Goa. And also, same time, we have to coexist in terms of business. Also, unofficially, we have been also talking to the young hoteliers and people who have been running restaurants and other businesses in the state of Goa. We have to also see that business, like somebody mentioned to me, I would like to draw the attention of Honorable Chief Minister, that if business once shuts, to restart that becomes very difficult. Today we are at 184, still it's very controllable. We are much better off than the neighboring states of Kerala, Karnataka and Maharashtra. एसओपीसान कितले कन्फ्युजन आयले, एसओपीसान कितले कन्फ्युजन लोकांक केलें, हे परत सांगितलें. मिनिस्टर हेल्थ एक करूंक सोदता, सीएम एक करूंक सोदता. हातून हे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन इन द सेम गव्हर्नमेंट हे लोकांक दिश्टी पडूंक लागले. Speaker sir, point of order. I can raise a point of order as per the rules. What is the point of order? Point of order is that there should be a subjective. You are discussing on COVID. Yes. मुख्यमंत्री आणि माझे मती मतभेद किती हा काय मतभेद कसलेच मतभेद ना. म्हणजे स्पीकर सर दुसरे उलोवंक जायना. बरें उलयना. हांवें माझे माझो पॉइंट ऑफ व्यू केन्नाय कोणी विचारल्यार जप करून माझो पॉइंट ऑफ व्यू हांव दिवं शकता. तेजे भायर सरकार म्हणटा ते कितें, सरकाराचे नेतृत्व मुख्यमंत्री करता. तेजे भायर एक्सपर्ट कमिटी बी आहा. तेजे भायर सेक्रेटरी हेल्थ. आमी तेंचे सगळ्यांचे माझे पर्सनल मत कितें आसूं ते सरकारचे मत नसू शकता. तुम्ही हाडले आणि बिल्डिंगेन दवरले इन द प्लेस. स्पीकर सर, I will. What we'll do. Speaker sir. तुझे सांगता. एक मिनिट. तुम्ही जे सांगता की ते मायक्रो कंटेनमेंट ते आम्ही ताबडतोब इन्स्ट्रक्शन सेक्रेटरी हेल्थाक दिता that those 31 people to be shifted immediately to South Goa District Hospital. And immediately we will remove that micro containment zone from that area. You want to implement strict SOPs. आता SOP सगळे सारखे आसा. आता जितले पळय केसीस आता वाडपाक लागल्या. इफ यू नोटीस दीज आर मेनली बिकॉज ऑफ द गॅदरिंग्स आर टेकिंग प्लेस. आणि सगळे सांगता ते सारखे. कोण मास्क घालना, कोण सोशल डिस्टन्सिंग घालना. हे इम्प्लिमेंट कोणे करप. आता फाल्यां होळी आसा, 2 दिसांनी होळी आसा. हू विल टेक गॅरंटी. त्या होळीक लागून 1000 लोकांचे 2000 लोकांचे गॅदरिंग जावपाना म्हणून हू विल टेक गॅरंटी. क्रिकेट आजचे ताजे आनी मुखेलमंत्र्याचे भितर कसलेय डिफरन्स ऑफ व्ह्यूज आसूंक शकता. ते डिफरन्स ऑफ व्ह्यूजा खातीर फियर सायकोसिस क्रिएट जावंक जायना इलेक्शनाक. ते तुमी करूंक सोदतले. कित्याक जाणटे लोक भितात. सर तो कोविड म्हणटा तो मातसो आयक माझे. स्पीकर सर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हजो आहा. कोविडा वयल्यान इलेक्शनाचेर उठलो हांव सांगता. स्पीकर सर अरे राव रे कितें ऑपोजिशन लिडरान सांगला आमी एसओपी फॉलो करपाची स्ट्रिक्टली फॉलो करता. बाकी सगळे हॉटेलांनी करता. काय चिंता ना आमकां. दोतोरान स्टेटमेंट काढलो तो सारको फुटतो. सर हांव परत सांगता ताका आमी एसओपी स्ट्रिक्ट फॉलो करपाक लागता.
हांव सांगता सगळ्या जाणां एसओपी जेका खंयची फायन सध्या मारपाक खंयची ती? एसओपी खंयची सध्या त्यो चेंज जायत रावता एसओपी सकाळी खंयची सकाळी. आयच्या तारखेन एसओपी खंयची कसली एसओपी एसओपी जी आसा आमच्या मिनिस्ट्रीन जी एसओपी दिल्या SOP पळय ती आसा. फॉलो काय करपाक नाही लायता. एसओपी गव्हर्नमेंटाचं face नेगेटिव्ह करची सर्टिफिकेट तू म्हणटा नेगेटिव्ह SOP ना. नाका हो कितें जाला हाजी कितें जाला मायनिंगूय ना हो कित्याक मायनिंग ना तनमार न्ही डबल सर, ट्रॅकिंग न्ही स्पीकर सर, कोळसो न्ही म्हाका सांग. जावन पसून निलेश हांव घाबरात सांगता. बेजार स्पीकर सर It's already answered. काबार करू नका रे बाबा. दुसरेकडे स्पीकर सर हे म्हणटा. Answer दिले. आणि निलेश कित्याक घाबरतात जाता तो कळना म्हाका स्पीकर This is सर not about आमी double तापार tracking. जायना This is not about जिल्हा poll. पंचायत इलेक्शन आमी जिखल्या पळय न्हू ते ताका दुखला आनी कांयच ना स्पीकर सर हेल्थ मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगला की हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो केले वयतले आमच्या मदीं कसलो ते न्ही. डिफरन्सीस ना ते न्ही. परत हांव सांगता ते स्टेटमेंटाचे मागता हांव. डिफरन्सीस ना ओके आतां उरलेले म्युनिसिपालिटी आहा पळय न्ही ते आमी जिखतले हांव ठीक तें रे तू सांगता. अशें करून अशें करून न्ही. हे दोतोराकडच्यान स्टेटमेंट काडून गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान संदीप कामोलकार. आयज मेरेन खंयच्याच सरकारान संजीवनी बंद करपाचो यत्न केलो ना पूण भाजपा सरकारान गोंयच्या ऊस शेतकारांच्या पांयार कुराड मारपाचो यत्न केला. खऱ्या अर्थान शेतकारांक मारपाचो यत्न चल्ला. गोलमाल करचे परस ह्या प्रश्नाचो एकदाचो सोक्ष मोक्ष लावन उडयात ह्या उतरांनी विरोधकांनी सरकाराक उजरावन काडला. ह्या प्रश्नार निदान 1 वर चर्चेक दिवचें अशें भौतीक जाणांनी मागलां. न्ही माझे हे पळय तुमकां अर्द वर दिलें हांवें हो प्रश्न तुम्ही डिस्कशनाक उलया डिमांड्साक उलया कित्याक भितर आहा आतां डिमांड्साक उलया डिस्कशनाक उलया न्ही यू एप्लाय यू स्पीकर सर न्ही न्ही हेणी तेच केला त्यांना असताना आता बोलवाट म्हणताय अप टू 12:30 क्वेश्चन फॉर डिस्कशन. संजीवनी प्रत्यक्षात जीवदान मेळ्ळा नसले तरी विधानसभेत अदीमदी संजीवनीच्या प्रश्नाक तितली संजीवनी मेळटना दिश्टी पडटा. हे खेपे हो प्रश्न गरम जालो. अर्थात तो लावून धरलो विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, सुदीन ढवळीकार, विजय सरदेसाय, प्रसाद गांवकार आणि रेजिनाल्डान. शुक्रारा अधिवेशन चालू असताना ह्या प्रश्नार बोवाळ जाल्ल्यान 2 खेपे विधानसभेचे कामकाज थांबवचे पडले. निमाणे कडेन सभापतीन ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक वेळ दिवपाचे मान्य केले. पळयात विरोधकांचे म्हणणे. शेतकरी एकदा सांग्यार एजिटेशना बशिल्ले ऊस उत्पादक संघर्ष समिती आणि त्या वेळाचेर सगळे जाण आमचे खूब जाण आमदार थंय गेल्ले तांकां मेळपाक सपोर्ट करपाक. हांवूय आशिल्लो तेन्ना प्रसादय आशिल्लो थंय हांव गेल्लो तेन्ना आनी आमी तांचे कडेन उलयले आनी तांणी काही मागण्यो तेन्ना सरकारा मुखार दवरल्यो. तांकां सरकारान आपोवन हाडले पणजे. मागीर तो प्रसादय तांचे बरोबर आयलो आनी थंय मिटींग जाली चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी या क्वेश्चनाचेर सरकार एक्सपोज जाला आणि सरकार शेतकऱ्यांचे विरुद्ध एंटी फार्मर प्रमोद सावंत सरकार हे आज सगळे गोंयचे जनतेन पळयलां. 2 वर्सां प्रमोद सावंतान जी फॅक्टरी जो कारखानो भाऊसाहेब बांदोडकरान इस्टॅब्लीश केल्लो हो कारखानो बंद उडयलो. तो सांगूंक विसरलो की आपल्या एचिवमेंटान 2 वर्सांत हो साखर कारखानो बंद उडोवप होय बी एक व्हडलो एचिवमेंट म्हणून. आनी आयच्या दिसा जेन्ना सगळो देश शेतकऱ्यांच्या सॉलिडॅरिटीन भारत बंद म्हणून ऑब्जर्व करता त्या दिसा आमी बी गोंयांत गोंयच्या लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्लीन दाखोवन दिल्लें आहा की गोंयचोय सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंटा भशेनूच गोंयचोय सरकार बी शेतकरी विरोधी सरकार म्हणून. खंयच्याच सरकारांतल्या मंत्र्यान किंवा मुख्यमंत्र्यान आज पर्यंत हो साखर कारखानो बंद उडोवपाचो प्रयत्न केलो ना. पूण जेन्ना हें सरकार आयलें तेन्ना एक मंत्री आनी मुख्यमंत्री प्रत्येक फावटी शेतकऱ्याक तोंड मारताले की आज बसून लॉस जो जाला ह्या फॅक्टरीक तो 130 कोटी ते 140 आनी रक्ता खपली येता आनी ती खपली काडटा अशी परिस्थिती त्या लोकांनी आज शेतकऱ्यांची केल्या. जवळ जवळ 40-45 वर्सां जाली कंटिन्युअस कारखानो चलता. पूण गेली 4 वर्सांक आमी पळयतात की जेन्ना भाजपाचें सरकार हांगा आयिल्ले कडेन आशिल्लें गेल्ली 4 वर्सांक कंटिन्युअस म्हणजे गेल्ले 2 सिजन तर कंटिन्युअस फॅक्टरी बंद आसा. ताचे पयलीं 2 वर्सां जसो आमी म्हणटा की तो व्हेंटिलेटरचे आसलो अशे पद्दतीचे आसताले सुद्दां 2 वर्सां काडले आनी आतां तर टोटली ताका मारूनच उडयल्ले कडेन आसा.
सो आयज मुख्य जो विषय आसा तो शेतकारांचो आनी ह्या शेतकारांक जर फुडें जर व्हरतले जाल्यार ह्या संजीवनीचो आयज अस्तित्वाक आसप ही नितांत काळाची गरज आसा आनी ताका लागून जो विशय आसा तो आयज सरकारान मारून धरपाचो प्रयत्न केल्लो कडेन आसा हो विशयाक आमी खंय तरी जिवन काडपा लागून सगळे जे ऑल पार्टीज जे ऑफिसान बसले कडेन आसा हे संजीवनी साखर कारखान्याक आमी राखून दवरपाक पूर्ण प्रयत्न करतले. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान संदीप कामोलकार. गोंयांत कोरोनाचे केशी हिसपा भायर वाडिल्ल्यान सरकारी पावण्यावेलो शिगमो रद्द केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं विधानसभेत माहिती दिल्या. गांवांनी जावपी शिगमो मर्यादीत स्वरुपात आनी SOP पाळून करचो मुख्यमंत्र्यान आवाहन केलां. ज्या तरणाट्यांनी चित्ररथ तयार करपा खातीर मेहनत घेतल्या तांकां आर्थीक मजत करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकरान शून्य प्रहरा वेळार शिगम्याच्या आयोजनाविशीं विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. ह्या विशयावेल्यान उपरांत पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार, मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार आनी शिश्टाचार मंत्री माविन गुदिनोन विधानसभेत शिमगो घातलो. तुम्ही कंपेन्सेट करतले की ना काय तिनूच खेळयतले हे म्हाका आन्सर दिया. काय कोविडा लागून एकूय खेळोवचे ना तेही आन्सर दिया. आमी ढवळीकर उलयला तेजे बद्दल माझे काय ना तो शिगम्याचो मोगी सारको ऑफकोर्स कितलेशे हे करता हांव चित्र म्हाका कितें जाय तुजे कडल्यान शिगमो जाय काय नाका ना ते कोविडा लागून जर तुम्ही कॅन्सल करता. कोण केला कॅन्सल हांवें कोणा मेसेज दिवना कॅन्सल करता डिसिजन आज घेता म्हटलें पहिली मेसेज कॅन्सल म्हणून आमी सांगू ना आयल्या आयक रे बाबा कॅन्सल म्हणून आमी सांगू ना आमी आज डिसिजन घेवपाचें आतां तुका जाय काय नाका तें उलय सारको पळय ए तुम्ही जर करतले जाल्यार 9 तालुक्यांत कमीत कमी तें सांगनात तूं म्हाका अरे ऑफकोर्स ना जाल्यार आमी कितें आसा तुका सांगना जाल्यार आमी कितें तुम्ही नाका कायच्या काय कोण जाय तेन्ना कितें विचारता कोण जाय तो जबाब दिता बाजार करता असेंब्ली बेजार करू ना तुम्ही स्पीकर बाजार करता मरे बाजार केला अशें शिस्त पाड नाजाल्यार व्हडली शिस्तांचे उलयता तूं प्रिन्सिपल आनी तत्वांचे उलयता शिस्त कितली आशिल्ली पळय आमी पळयल्या स्पीकर सर ओपोजिशन जाला इतले शिस्त एका कितें शिस्त म्हाका सांगपाची गरज ना. डो क्रॉस टॉकिंग आता शिस्त कितली आसा ह्या लोकांनी म्हाका सांगपाची गरज ना शिस्त. हो जेन्ना शिगमो डिक्लेअर जालो आमी शिगमो करपाचो 1-2 म्हयने पयलीं आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केलो तेन्ना कोवीड जी आहा आमची ही दुसरी लाट जी आहा ती चालू जावन आसलेली. ह्या हेजे भितर कोवीड आनी हो कोरोना दुसरी लाट चालू जाल्या. तेजे खातीर आमकां गव्हर्मेंटाक सिरियस घेवपाक जाय कारण आमी बहुजन समाजाचे लोक आमकां लोकांक सांबाळून फुडें वचपाक जाय. कन्सिडरिंग राज्यात केसीस परत वाडपाक लागल्या. काल 189 जाले डेली ना म्हणटे जाल्यार दिसाक एखादी दुसरी डेथूय जाता. आमकां शेवटी सगळ्या लोकांचें आरोग्य हे खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर आयज ह्या फोरमा वयल्यान आमी सार्वजनीक शिमगो जो गव्हर्मेंट शिमगो करताले तो कॅन्सल करता तो करिना. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. दुसरी गजाल आमकां कॉम्पेन्सेट जेंकां करपाक जाय पळय पूर्वी कॉम्पेन्सेट केल्ले ओके त्याच लायनीचेर वॉट एवर द कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय जेणी जेणी तयार केल्ले आसता आनी कितें त्या लायनीचेर आमी स्पीकर सर वॉट एवर द थिंग्स तेंच्यांनी कॉम्पेन्सेट कितें करपाक जाय त्या पद्दतीन कॉम्पेन्सेट करतात. ती आमी धार्मीक शिमगो उत्सव जो देवळांनी जाता जो गांवांत जाता तेंच्यांनी शिमगो उत्सव आपूण लिमिटेड जेका आमी म्हणटा त्या लिमिटेड पद्दतीत करचो ताका परमिशन घेवन येवपाची कांय गरज ना. बट सगळ्यांनी SOP जी आसा ही फॉलो करची. आमी जशें म्हणटा की मास्क वापरपाक जाय म्हाज्या कडेन आसा फक्त उलयतना काडला मास्कूय वापरपाक जाय सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करचें सॅनिटायझर कारण परत एकदां जर खूब मोठ्या प्रमाणात केसीस वाडपाक लागल्यो जाल्यार आमकां त्रास जातले. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार आनी इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोनाचे वाडटे आंकड्याचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान सरकारी शिगमो रद्द केला अशें आसलें तरी गांवांत लोकांक शिगमो खेळपाक मात मेकळीक दिल्या. अर्थात सरकारी SOP पाळून गांवांतलो शिगमो खेळचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान अधिवेशनात सांगलां. हे फाटभुंयेर खड्डे बाळ्ळे भुरग्यांनी शिगम्याचो मेळ जमयलो. कोरोनाचे दीस आसले तरी खूब दीस मन रिजवण करूंक नाशिल्ल्यान भुरग्यांनी शिगम्याच्या धोलार मातशे नेटानच बडयो मारल्यो. बार्शे पंचायत वाठारांतल्या शिगम्याच्या धोलार बडी पडल्या. दसमी हे मेळाक आरंभ जाता. भुरगे धोल वाजोवन आनी मेळ नाचोवन अख्ख्या वर्साचो घोस्त काडटात. हो शिगमो म्हटल्यार गांवा खातीर एक वरदान अशें जाणट्यांचें म्हणणें.
हो एकचाराचो आनी एकवटाचो उत्सव अशे नदरेन ते कडेन आदली पिळगी पळयता. पळयात गांवांतलो बुदवंत कितें सांगपाक सोदता तो. शिगम्याचो उत्सव हो आमचो दसमीक कॉमेस जाता, पूण आमी दसमीक 24 तारखेक आमी शिगमो भायर काडलो. सतत आमी आमचे सगळे गांवा कडेन वचपाचो प्रयत्न करतात, एकमेकाच्या घरा कडेन वचून बऱ्यापैकी खेळ खेळटात. आमकां गुरूपणाच्या नात्यान आमकां खेळ खेळपाक मेळटा. एकमेकां मध्य असले संबंध हे एकजुटीन एकमेकांक फुडें व्हरपाची आमकां संद मेळटा आनी ह्या संदीचो गुरूपणान दिलेलें वरदान हें आमी आज पर्यंत पवित्र करीत आसात आनी ह्या फुडेंय आमकां हें करपाचें आसा. आतां आमचे ज्या जेन्ना गांवां मेळ खेळून गेले तेन्ना आपल्या गांवांकय त्याच पद्दतीन खेळटात आनी आमचो मान मोडपाचो प्रयत्न जाता. आमचो चतुर्दशीक आमकां मान मोडलो जातलो आमच्या 27 तारखेक आनी तो पर्यंत अशेंच आमच्या सगळे गांवा कडेन खेळप आसतलें, आरती घेवप आसतल्यो. एके वटेन खोशी जाल्यार दुसरे वटेन खड्ड्यान निर्शेवणेचें वातावरण पळोवपाक मेळटा. भूमिपुरुष महामाया देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांचो प्रस्न उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कोर्टात हुमकळत पडला. ताचे कचेरेंतल्यान तशी नोटीस ग्रामस्थांक गेल्या, देखून ग्रामस्थांक देवळांत विधी करपाक मेळनात. 29 तारखेक देवाची जात्रा जावपाची आसा. आमकां धर्मीक विधी करपाक मेळचे, तो आमचो हक्क, ग्रामस्थ सांगतात. पळयात. देवा जाय वचपा जाय, देवळाडे वचपा जाय. देवळाडे वचून आमी ते कितें कार्य करताले, वर्सा वर्स करताले ते देवा कार्य करून आमकां भायर सरप जाय. थिंगाचे बंपरा देवळान तेच नंतर आनी मागीर फुडें वचपाचें. आनी देवळां आसात 17 दिवसांक वचून ते आमी सगळे ते आमी बंपरा देवळां वचून ते आमी सगळे देवकार्य करून भायर सोडपाचें आनी दुसरे कडेन वचपाचें, दुसऱ्या देवळा कडेन थिंगाय तेच काम करपाचें, नाल्ल फोड सगळें करून आनी मागीर आमी आपापल्या घरा वचपाचें. त्या जात्रेक 29 तारखेला तो पर्यंत तेंचेचो इश्यू तो सॉर्ट आउट जायना आनी फालसकन ते देवळा कडेन कितें प्रॉब्लेम जालो तेजेर सिंपली गव्हर्नमेंट तसोच कलेक्टर आसतलो. कित्याक अशे पद्दतीन केन्ना खंयचोच एक कुल देवाक एक सायडीच्यान न्याय दिवप हें तरी योग्य न्हू म्हाजे प्रमाणे. कित्याक हांव एक पंच आसल्या कारणान खंयच्या गांवांक एक हें अशें डिवायड अशें केन्नाच केलें ना. कित्याक हांवें लेटर केलें दोगां बंदून आपूण खिवला हो इश्यू सॉल्व जावचो. कित्याक असली बारीक बारीक गजाली गांवाच पुरतीच बरे भशेन उत्सव करपाचे आसताय. सगळे आमचे सगळे लोक थिंग वचपाकच जाय. ते गेले शिवाय आमकां गाड्ड्या जायना. गाड्ड्या वचोंकूच जाय थिंगा बरें वचपाक. वर्सां आमी फकत देवळा भायल्यान फेर मारताले, पोर आमकां थंय वयर चडपाक दिलना. कित्याक आमी देवळां जशें वयताले तशेंच वचपाक जाय. आमकां भितर वचना देवळां, फकत भायर सायडच्यान आमी जशें मारताले फेरे तशें मारूं दी. एक फेर मारताले आनी वयता न्हू आमी, कित्याक आमगे वाटेर राव म्हणल्यार आमकां त्रास जाता. पांया कडेन थिंग नाल्ल फोडटाले आनी आमी वयताले सगळीं. आमगे गाड्ड्या म्हणटा वचोंकूच जाय थिंगा, गेले शिवाय आमगे जायना. तो पुजारी आसा तो पुजारी तो देवळान करूं दी, फकत आमकां भायल्यान वचोन एक फेर मारूं दिवं, इतकेंच आमगे मागणें. कित्याक आमगे भायर तो भायर येवं नाका, तो आमगे थंय वचपा जाय. तो दवरपा जाग्यार दवरूं जाय. थंय दोन जाल्यार ते आमकां माल पडटा. गोवा 365 खातीर बाळ्ळेच्यान रमेश नायक रावत. गोवा डेअरीन पोरूं मेळिल्ल्या अर्थीक फायद्यांतलो 50% वांटो 4,000 परस चड शेतकारां मदीं वांटपाचो थारायला. ही रक्कम सुमार 1.5 कोटी जाता. गोंयभरच्या 176 दूध सोसायट्यांच्या माध्यमांतल्यान गोवा डेअरीक 4,000 परस चड शेतकार दूध घालतात. एप्रिल 2020 ते फेब्रुवारी 2019 मजगती गोवा दूध डेअरीन 3 कोटींचो फायदो मेळयलो. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स युनियन लिमिटेड म्हटल्यारच गोवा दूध डेअरी. It is a price difference. So, 1st of April 2021 to 28th of February, 20 to 28th of February 2021. जो प्राइस डिफरन्स जो आसा म्हणजे पर लिटराचेर 0.82 पैसे जो आसा तो शेतकऱ्याक बेनिफीट दिल्लो आसा. जवळ जवळ 1.5 crores आज वाटिल्ले आसा. कारण ते ड्यू आशिल्ले, कारण एक टायम आमी लक्षांत दवरपाक जाय की पॅन्डेमीक टायम आशिल्लो, त्या टायमाचेर खुबसो काही गोश्टी आमचेर थोडेशें बर्डन आशिल्लें आनी त्या वेळाचेर आमी तो रिलीज करपाक शकले ना. तो प्रायस डिफरन्स जाल्लो तो आज आमी शेतकऱ्यांक जो दिल्लो आसा. दे हॅव टेकन द म्हणजे परमिशन बीन आमच्या सरकारा कडल्यान परमिशन घेवन अश्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाल्ल्यो आसा. आम्ही एव्हरेज धरल्या म्हशीची आणि गायची मदीं एव्हरेज काडली. एक्च्युअली कितें ना आम्ही फायनान्शियल ऑडिट करूं ना.
एक्चुअली प्रॉफिट आमकां मोर दॅन 3-5 crore आहा पूण आमी सगळें करून 3 धरून आमी 1.5 कोटी वाडटा ही अरावंड एक 4,000 आमगे फार्मरां बेनिफीट मेळटा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. कोरोना महामारीक लागून एकतर धंदो ना, क्रूजवाल्यांचेरय त्याचो वायट परिणाम जाल्ल्याचे दिसून येयला. शुक्रारा गोंय बंदरात आयिल्ले बोटीन 502 भारतीय कामगारांक मुरगांव बंदरात देंवयले. कोरोना महामारीचो क्रूज पर्यटनाचेर बरोच परिणाम जाला. जेएम बक्षीचो सिनियर मॅनेजर गोविंद परनुळकर सांगता ते प्रमाण एमपीटीत वेगवेगळ्या देशांतल्या 2533 प्रवाशांक घेवन नॉर्वेजियन एनकोर बोट आयल्या. 502 भारतीय क्रू मेंबर्स आशिल्ले हे बोटीर 250 गोंयकारांचो आस्पाव आसा. नॉर्वेजियन एनकोर ही जी पॅसेंजर शिप आसा ती हांगा 23 तारखेक येयल्ली. 23, 24 आनी 25 तारखेक ओनली टू ड्रॉप अबाउट 502 इंडियन क्रू and on 25th 250 non-Goan other part of India तांकां आमी सगळ्यांक फ्लायटान धाडले. There was a hope from November cruise lines were taking all this crew back and there was a hope that तेंची cruise line परत स्टार्ट जातल्यो म्हणून. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गार्डियन एंजल आणि सेजा फुटबॉल अकादमी मदी शेनवारा जाल्ली मॅच 2-2 गोलांन बरोबरीत सुटली. गार्डियन एंजलान सुरवेक आघाडी घेतलेली पण उपरांत सेजा फुटबॉल अकादमीन 2 गोल करून मॅच बरोबरीत सोडयली. However, he gets a second bite at it. Has been flicked on Sapam Singh, and that is the first goal of the match. Gets in, gets past, and this is a chance, and that is the goal for. Are giving a route back for Sesa Football Academy. Cayetan Fernandez is much in Cristiano Ronaldo style. Cayetan Fernandez with the free kick has scored. आणि वेध हवामानाचो गोंयांत गरमेच्या ल्हारांची शिटकावणी ना, हवामान खात्यान सांगला. 48 वरांत दर्यादेग वाठारांनी चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार भितरल्या वाठारांनी ताचे परस 2 ते 3 डिग्री सेल्सियस चड तापमान अणभवाक येवं येता. पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग वाठारांत गरम ल्हारांची शिटकावणी मेळ्ळ्या. गोंयान उण्या वा चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक नासलो. पणजे उण्यांत उण्या 26.4 जाल्यार चडांत चड 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना फाटी सरपाचें नांव घेना देखून घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.